केंद्र सरकाराच्यो 13 फ्लॅगशीप येवजण्यो आसात. तातूंतल्यो कांय 100% जाल्यार कांय येवजण्यो 50% चालीक लागल्यात. ह्या एकूण 13 येवजण्यां खातीर नोडल अधिकारी नेमल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्याचो जाहीरनामो 15 दिसां भितर चालीक लावपा खातीर नियोजन आनी सांख्यिकी विभागान नेशन फर्स्ट ह्या NGO बरोबर समजिकायेची कबलात करपाच्या हेतान राज्यांच्या मंत्र्यांची बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री पत्रकारां कडेन उलयलो. हे कबलातीचेर सगळीं खातीं काम करतलीं. तशेंच राज्याच्या मुख्य सचिवांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर येवजण्यो चालीक लावपाचे विशयाचेरय चर्चा जाली. त्या उपरांत भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांचें प्रधानमंत्र्या बरोबर उलोवप जालें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. द चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स जे भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री हांची मुख्यमंत्री परिशद घेतलेली तितूंतल्यान सगळे विशय डिस्कशन्स जाले. हातूंत करून खास करून 27 पॉयंट्स 27 प्रोग्राम्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांनी 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांनी आमी मॅक्झिमम प्रोग्राम म्हणजे भितरले जवळपास 13 भितरले 7 ते 8 प्रोग्रामांनी आमी 100% इम्प्लिमेंटेशन जाल्या. भितरल्या 6 ते 7 प्रोग्राम आमी 50% इम्प्लिमेंटेशनाचेर पावल्या. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हर घर नल से जल, ओपन डेफिकेशन फ्री, इलेक्ट्रिसिटी ह्या सारकेले प्रोग्राम आमी 100% इम्प्लिमेंटेशन पावल्या. प्रधानमंत्री आवास योजना आसतले किंवा बाकीचे प्रोग्राम्स अशे आमी जवळपास एक 50%चेर पावल्या. सगळो टार्गेट म्हणजे प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सॉयल हेल्थ कार्ड, परत प्रधानमंत्री विमा योजना हातून आमी खंय तरी थोडे कडेन 75% आसा, थोडे कडेन 50% आसा. हे सगळे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम 100% इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमी हाज्या फुडें म्हणजे तांकां टार्गेटूय दिला. थोडे प्रोग्राम 31 ऑगस्ट पर्यंत 100% इम्प्लिमेंटेशन करपाक 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांक आमी 13 नोडल ऑफिसर अपॉयंट्स केल्या आनी हे 13 नोडल ऑफिसर्स कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन त्या पद्दतीत काम करता आनी 100% इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते आमी जवळपास 31 ऑगस्ट पर्यंत करपाचें आसा. पंचायत मंत्री आनी GST परिशदेचो वांगडी माविन गुदिनोन GST कलेक्शनाचेर उलोवप केलें. फाटल्या वर्साचे तुळेंत ह्या वर्साचें GST कलेक्शन खूब बरें आसा. पूण कांय जाण GST चुकोवपा खातीर वेगवेगळे रस्ते सोदतात. हे तांणी बंद करचे आनी नेमान GST फारीक करचो माविनान उलो मारला. एट ऑल इंडिया लेवल 1,49,000 crore कलेक्शन जाल्लें आसा. पयलें कितें जातालें अदमासान 1 लाख सुमार जातालें. सो एवरी टायम इट इज इन्क्रिजींग. गोंयानूय सादारण हे म्हयन्यात गेले ते म्हयन्याचें कलेक्शन बरें आसा आनी आमी आनीकूय कितें कितें स्टेप घेवपा जाय GST रेवेन्यू गोंयान इन्क्रीज करपा, लिकेजीस प्लग करून आमी जे शॉर्टफॉल आमकां आशिल्ले वा आसा सद्या ते आमी कवर अप करतले. लोक कशे GST फारीक करपा एवॉयड करपा ते जाणा. तुमीच घेया. तुमी आतां थोडे वस्तू घेवपा वयतले, तुमी वयता तेन्ना ते सांगता दुकानार काय ना बील जाय तुका GST फारीक करचें पडटलें, बील नासतना दिता अशें सांगपी लोक आहा न्हू. सो हें जावपा जायना. एक संवय जावपा जाय प्रत्येक जाणा टॅक्स भरपाची आनी तेन्नाच आमचो रेवेन्यू वाडटलो आनी लिगली सगळ्या बरे भाशेन बिजनसूय करपा मेळटलें. जाल्यार हे लोक म्हणजे हे करपाक लिगली वचपाक चड फुडें सरले दिसना. सी भारत देशान आनी आमच्या गोंयानूय बीन लोकांक संवय आसा की टॅक्स ना फारीक करपाची. कशें ती हॅबीट आमी इन्क्रीज करपा जाय, टॅक्सीस भरपाची ती प्रयत्न सरकाराची चालू आसा. म्हणून GSTN वीच इज अ प्लॅटफॉर्म. इवन इनवॉयस फायलींग रिटर्न्स इज ऑन द प्लॅटफॉर्म. तेजेर कमी प्रमाणान म्हणजे लिकेज जाता. आतां ते सुद्दां लोक आसा ती सिस्टमूय बीट करपाचे. म्हणून आतां इनवॉयस मॅचिंग जाता. लोक इन्कम टॅक्स भरता ते कंपेर करता, GST कितले भरता ते ऑटोमॅटीक खंय तरी ते सापडटा. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान अमर चावरिया.